टोल आणि एंट्री टॅक्स हे दोन डिफरंट. एंट्री टॅक्स करपा फाटलो उद्देश कितें की गोंयचे जे इतर रोड आसा अपार्ट फ्रॉम नॅशनल हायवे ते रोड एकदम बरे आसा आनी ते मेनटेन करपा खातीर आमकां पयशांची गरज आसा आनी त्या खातीर एंट्री टॅक्स आमी दवरला एट अ पॉयंट. आनी जो नॅशनल हायवे 4 तासांत भायर सरता ताका तो लागना. सो एंट्री टॅक्स कंटिन्यू उरतलो. एंट्री टॅक्स हो कंटिन्यू उरतलो कारण ते गोंयच्या रोडा खातीर आमी ते पयशे घेता. नॅशनल हायवे खातीर आमी घेना. ओन्ली आमचे जे बूथ आसा ते नॅशनल हायवेक आसा आनी जो ट्रक 4 तासांत नॅशनल हायवे क्रॉस करतलो 1 पॉयंट टू अदर पॉयंट, फॉर एग्जाम्पल पत्रादेवीक जर तो भितर सरलो जाल्यार पोळे तो भायर 3 तासांत भायर सरूं शकता. सो आमी 4 तास दिल्ले आसा. 4 तासांत तो ट्रक थंय पावलो आनी ताका तो रिफंड मेळटा आनी ताणें तो रिफंड घेवपाचो आसता. ना 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 बंद कशें दवरतले हांव पळयतां. ओके तशें न्ही पयशे ना म्हणून एक्चुअली अशा खातीर न्ही नोटां खातीर. तर ते डिमॉनिटायझेशन जालें न्ही ते करन्सी म्हणून. ठीक आसा. स्टेट गव्हर्मेंट वील कन्सिडर ऑफ एंट्री फीज ना न्ही. इलेक्शना कडेन असलें आमी नवीन कांय करना. एंट्री फीच्या नांवान गोंयांत हायवे टोल कलेक्शन बिनधास्त चल्लां. महाराष्ट्र कर्नाटकांत खंयच टोल नासतना गोंयांत आयिल्ल्या गाडयेकारांक गोंयच्या नाक्यांचेर एंट्री फीचो टोल चुकना. नाक्यावेल्या स्टाफाक विचारल्यार म्हणटात गोंय सरकारान तांकां कसलीच इन्स्ट्रक्शनां दिल्लीं ना. केंद्रीय मंत्री गडकरी गोंयचेर अति उदार म्हूण घडये ताची टोल सस्पेन्शनाची ऑर्डर फक्त गोंयाक लागना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे.